अशी परिस्थितीक आसतना सुद्दां पक्षान तुमकां मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार म्हणून डिक्लेअर करपाचें कित्याक टाळ्ळें? एक म्हणजे मुख्यमंत्री पद ओपन दवरलें, म्हणजे हांव ना म्हणून सांगूंक ना, पूण हांवूच एकटो अशें म्हणूंक ना. ओपन दवरल्यामुळे काही जाणांक बेनिफीट जावंक शकता, एकूण सरकार येवपा खातीरय बेनिफीट जावंक शकता, मतां मेळोवपा खातीरय बेनिफीट जावंक शकता. आनी त्यामुळे ते ओपन दवरलें हाचें म्हाकाय कांय वायट दिसूंक ना. निवडणूक जावनी, मतमोजणी जावनी, निवडून हाडलेल्या लोकांनी पक्ष सृश्टी कडेन बसून ठरवली. म्हाका भितर कांय वावगे दिसूंक ना. मनोहर पर्रीकार हांच्याच लिडरशिपी अंडर सरकार चलतलें. आतां ते गोंयाक स्पश्टपणान येतलें काय ना हाजेरय एक संदिग्धता दवरली. त्याच बरोबर ते दिल्ली सावनय कंट्रोल करपाक शकतात अशेंय कांय सिग्नल सोडली. हें कितें? हो फक्त राजकारणाचो भाग? हांव सांगूंक नकळो, राष्ट्रीय अध्यक्ष एकाद्री गोश्ट कितें तरी उलयलो ताचें इंटरप्रिटेशन हांव करूंक शकना. हांवें हें मिडियान पळयल्लें, ही गजाल खरी. पूण देशाचे पंतप्रधान आयिल्ले ताणें असलें कांय उलोवंक ना. पूण राष्ट्रीय अध्यक्ष अशा प्रकारचे उलयल्ले. हो जो एक थॉट आसा की खंय तरी दिल्ली सावन सरकार गोंयांतलें हें करप, कंट्रोल करप किंवा रिमोट कंट्रोल करप किंवा एक वचक दवरप. एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट विथ अ फेडरल सेटअप ऑफ द कंट्री, हाऊ डू यू फील अबाउट इट? हांव गेले 2.5 वर्सां हांव काम करतां, मुख्यमंत्री म्हणून काम करतां. म्हजेर कोणेच वचक दवरलो ना किंवा म्हजो कोणा कडेन तरी रिमोट आसलो तशें मुळीच ना. सगळे निर्णय हे आमच्या सहकाऱ्यांक कन्सल्ट करून, एखाद्या वेळार पार्टीक कन्सल्ट करून, एखाद्या वेळार मनोहर श्रीपाद हांकां कन्सल्ट करूनय आसत. पूण कोणाचो तरी रिमोट आसलो आनी ही ऑर शी वॉज डिक्टेटींग अशें केन्नाच जालें ना. आनी अशें म्हाका तरी केन्ना फील जालें ना. आनी तुमी म्हणटात की मुखारय असली गजाली आसच्यो न्ही. प्रश्न येना. वॉट इज युअर लीड देन? लीड वूड बी मोस्ट कम्फर्टेबल. म्हणजे जशी आदले फावटी आसली 3400ची लीड आसली ती हे फावटी त्याच्याच दरम्यान आसतली, थोडीशी वाडटली. पूण जें चित्र की मांद्रेच्यान पालसेकार गेलो 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 अशा स्वरुपाचें जें करपाचो प्रयत्न जालो तें तशें भायर खूब खपलें अशें आसा काय कितें. मुख्यमंत्री म्हणून पणजेच आसलो, पूण मतदारसंघात तें डायजेस्ट जालें ना. संघाचे वरिष्ठ फुडारी गोंयचे पयस गेले, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षय पयस गेलो. इतले जावन तुमी म्हणटात की कांयच फरक पडचो ना म्हणून? हांव संघाचे वरिश्ठ नेते अशें हांवें खंयच म्हणूंक ना. हांवें भारतीय भाशा सुरक्षा मंच म्हटलं, हांवें संघाचें नांव घेवंक ना. संघवाले म्हज्या विरोधान नासले. संघवाले जे आसात ते भारतीय जनता पक्षा खातीर आसले. सुभाष वेलिंगराक तुमी संघाचो वरिश्ठ नेतो आतां कसो धरतलो? ही हॅज बीन डिझोल्ड न्ही बाय संघ, त्यामुळे हांव कसो धरतलो? त्यामुळे संघ म्हणून जे कोण हांगा अधिकारी आसात ते आमच्या विरोधान नासले. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच म्हणून विरोधान आसलो. पण तुम्ही म्हणटात की संघाचो सामान्य स्वयंसेवक सुद्दां भारतीय जनता पक्षा बरोबर आशिल्लो, सुभाष वेलिंगरा बरोबर नाशिल्लो. मोठ्या प्रमाणावर अशी स्थिती आसली.